माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पाजरकोणी ते बाळी मेरेनचो 19 कोटीचो प्रकल्प. हे गटार आनी फुटपाथ प्रकल्प जाला मरणाचो सापळो. फाटल्या 3 म्हयन्यांत 3 जाणांक मरण आयिल्ल्यान वाडत आसा हुस्को. वेळसावचे थळावे रेल्वे डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पा आड परतून मुखार. ह्या कामाक लागून तांचो सदांचो मार्ग धोक्यांत. सुमार 20 घरांक भिरांत. रायच्या अवर लेडी ऑफ स्नो चर्चीत कणसाचे फेस्त मनयले व्हडा उमेदीन. चर्चीच्या फादरान पारंपारीक पद्दतीन भाताची कणसां कापून व्हेली चर्चीत. शेकड्यांनी लोकांचे हजेरेत मनयले कणसाचे फेस्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पाजरकोणी ते बाळी मेरेनचो 19 कोटींचो गटार आनी फुटपाथ प्रकल्प आतां मरणाचो सापळो जाला. फाटल्या 3 म्हयन्यांत हांगा 3 जाणांक मरण आयलां. देखून वाठारांत भिरांत पातळ्ळ्या. हो रस्तो अरुंद असून गटार रस्त्या परस उंचायेचेर बांदिल्ल्यान वाहनांक आडमेळी येतात. हाका लागून लोकांनी PWD मंत्री दिगंबर कामत हांची भेट घेवन आपले प्रस्न तांच्या कडेन मांडले. मजगती आमदारान ह्या प्रकरणात लक्ष घालपाचे आश्वासन दिला. आनीक मरण जावपाच्या पयलीं हाची दखल घेवप ही काळाची गरज जावन रावल्या. आमच्या एक कुंकळेक मोठो एक ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणटालो आसा आनी ते ड्रीम प्रोजेक्टा लागून कुंकळेच्या लोकांक नागरिकांक सारक्यो प्रॉब्लेम जातात. काही लोकांचे हातपाय मोडले. जवळ जवळ 3 लोक गेले 3 म्हयन्यांत 3 जाणांचे मरण जाले ह्या ड्रीम प्रोजेक्टा लागून. आनी हो जो आमच्या हायवेचेर जो प्रोजेक्ट आसा अशें आमी खंय पळयल्लो रस्त्या पासून दोपारभर वयर ताजे ड्रेनेजाचे वयर काडिल्ले आसा पेवर्स लावन. आनी कुंकळे बस स्टँड टू धेमाजी पर्यंत जो विशय आसा तो लोकां खातीर सारको घातक. आनी ताका लागून आमी आमचे माननीय PWD मंत्री दिगंबर कामत हांकां मेळ्ळे आनी हांकां हो विशय सांगलो. कारण म्हजे बरोबर आसा आमचो इरिन्यू तो धेमाजीकच रावता. म्हणजे म्हजे पेक्षा धेमाजी वाठाराक कितें जाता हें जाल्यार तुमी समजून घेवं. आतां आमगे घर पट म्हणटरीत आमकां तें आतां सामकें इतली डेंजरस जालो आहा की भायर सरपान भितर सरपाक भिरांत दिसता. इतली हायटीची इतली ड्रेनेज बांदल्या आनी ते हायटी लागून गाडी आहा त्यो हे सायडीक येयल्यो जाल्यार दुसरे सायडीक गाडी आहा त्यो आमच्या आंगार येता. हेका लागून 3 एक्सिडेंट जाले. आनी आतां म्हाका लागून भायर सरपाक भिरांत दिसता. कारण ते गाडी आमच्या आंगार केन्ना आमकां मारून उडयतले काय म्हूण हो ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून सांगून आमकां आतां हो डेड ट्रॅक केलो आहा. आतां लोकांक भायर सरपा भितर सरपा आनी चलोवन वचपा तरी सामकी भिरांत जालो आहा. कित्याक इतले हायटीचे चड जाल्यार ते हायटी वयल्यान देंवपा आनी लोकांक त्रास जाता. आनी अशें करून देंवतना स्लीप जावन फास्ट पडले कारणान स्लीप जावन लोकांक हात कोणा पांय कितले जाणांक मोडलो आहा. 3 डेथ जाली विदीन 3 मंथ्स. आनी आतां फियर जाता की आनी डेथ जायना जावपा लागून आमी आयज PWD मिनिस्टर मेळून ती आमकां लेवल करून दिवचे म्हणून सांगपा येयलें. मिनिस्टरान कितें सांगलां? मिनिस्टरान सांगलां हेजे आपण विचार करतलो आपण हें करून आपण तेजी एक्शन घेतलो म्हणून. प्रत्येक एजन्सी जी आसा एसोसिएटेड विथ हायवे रायट फ्रॉम नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया टू दी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWD हे मंत्री CM सुद्दां सांगला. CM सुद्दां खबर आहा. ह्या CM येणे जाणे जे कुंकळ्या खूब फावटी आसता हे ह्या भाशेन ड्रीम खंयचे इंजिनियरींग कायद्यान बसता तें कोणाक खबर ना आज पर्यंत. सो आनी कोणा एक्सिडेंट जावं न्हय आनी लोक स्मुथली चलपा बिलपा शक्य म्हणून ही आमी मागणी केल्या. एक्चुअली मागणी करप न्हू तें तांकां कळपाक जाय. हेच प्रॉब्लेम करताय आनी आमकां सॉर्ट आउट करपाक आमकां हेंचे कडेन येवची पडटा. सो हें अशें जावपाक जायना. जाता तितली बेगीन ही ड्रेनेज काडची, जाता तितली फ्लॅट करची, लेवल करची इतली आमी मागणी घेवन आयले. विथ रिस्पेक्ट टू कुंकळी मार्केट एक ड्रेन बांदले पळय नॅशनल हायवे ती मातशी वयर जालें म्हणटा. ताका लागून एक्सिडेंट जावपाक सायडीक वचपाक मेळना म्हाका. पुलाच्या लेवलाचेर जावपाक जाय. दुसरें त्या मार्केटान कितें जाता की नॅशनल हायवेचो प्रोजेक्ट कितें तें टॉयलेट आनी कितें बांदपाचो थंय मातशें मार्केटाक बांदनाका मातशें दुसरे कडेन बांदना. बायपासाचें गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. म्हादय आमची माय, आमची म्हादय आमकां जाय. म्हादय वाटावपाक आंदोलनां, लोकांचे नारे, जायते यत्न जाले आनी अजुनूय तारेवयली कसरत चालूच आसा. पूण राज्य सरकार म्हादयवादाक गंभीरतायेन घेना अशें पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार हांणी म्हळें. फुडाराक व्हड धोको आनी गोंयचो वर्तमान आनी भवितव्याचो हुस्को तांणी उक्तायलो.
प्रल्हाद जोशी हांनी कर्नाटक सरकाराक म्हादय न्हंयच्या वादाचेर सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत आशिल्ले खटले फाटीं घेवन प्रशासकीय आडमेळी पयस करपा खातीर आनी कळसा भांडुरा प्रकल्पाक गती दिवपा खातीर मागिल्ले. कळसा भांडुरा प्रकल्पाक केंद्र सरकार कर्नाटकाक तेंको दिता हाचे वयल्यान दिसून येता अशें केरकर हांनी सांगले. केंद्रीय मंत्र्यांच्या विधानांतल्यान दिसून येता की कर्नाटक हे एक व्हड राज्य आशिल्ल्यान चड लोकसभेच्या जागांचेर नदर दवरपी केंद्र कर्नाटकाची बाजू घेता. म्हादय वादांत गोंयच्या हिताची राखण करपा खातीर राज्य सरकारान बेगोबेग कारवाय करची अशें आवाहन तांणी केलां. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांच्या विधानाचेर पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकर हांनी दिवचले पत्रकार परिशदेत उलयतना आपली प्रतिक्रिया दिली. पळयात. कर्नाटकातल्या धारवाड मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी जे आमच्या देशाचे केंद्रीय खाण मंत्री आसा तेंच्यांनी एक 4 दिसां पयलीं विधान केल्लेलें आसा. त्या विधानांत तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा की कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयान म्हादयच्या संदर्भांची याचिका दाखल केल्लेली आसा ती फाटीं घेवची आणि ही जर याचिका फाटीं घेतली जाल्यार जे प्रशासकीय अडथळे निर्माण जाल्लेले आसा ते दूर करपा खातीर मदत जातली. म्हाका कळना की कशा प्रकारचे प्रशासकीय अडथळे ह्या सगळ्या विशयाच्या संदर्भात निर्माण जाल्लेले आसा. आता कितें आसा की तिनूय राज्यांनी गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांक जेन्ना 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा म्हादय जल विवाद लवादान आपलो जो निकाल दिलो आणि त्या निकालान तेंच्यांनी स्पष्ट केलेलें आसा की गोंयांत 24 टीएमसी फीट उदक, कर्नाटकाक 3.9 टीएमसी फीट उदक मलप्रभेच्या पात्रांत व्हरपाक, 1.5 टीएमसी फीट थळाव्या लोकां खातीर आणि 8 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते जलविद्युत निर्मिती करून परते म्हादयच्या पात्रांत सोडपाक जाय. अशें जवळ जवळ 13 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते कर्नाटकाक तेंच्यांनी दिल्लेलें आसा. महाराष्ट्राक तेंच्यांनी 1.3 टीएमसी फीट उदक दिल्लेलें आसा. आता तिनूय राज्यां जी आसा आमकां हो निर्णय जो आसा तो अमान्य आसा हो दावो करून तेंच्यांनी याचिका जी आसा त्यो आपल्यो दाखल केलेल्यो आसा सर्वोच्च न्यायालयान. सर्वोच्च न्यायालयान अजून मेरेन हेची सुनावणी जावंक ना आणि अशें आसतना कर्नाटकाच्या मुखेलमंत्र्याक हो प्रस्ताव घेवप म्हणजे पुराय तरेन चुकीचें आसा. कित्याक कर्नाटक सरकाराक सध्या ज्या पद्धतीन उदकाची गरज आसा आणि ते उदक भरपा खातीर कर्नाटक तरातरांची नाटकां करता आणि सगळ्यांक खबर आसा की 5 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी एक षडयंत्र केल्लेलें आसा. ते षडयंत्र म्हणजे कणकुंबी हांगासर कळसाचें उदक जें आसा जे उदक म्हादय अभयारण्यान गोंयच्या वाटेन येतालें ते उदक आयज कळसाचे पात्र जे आसा ते पुरे कोरडे पडलेले आसा. म्हादय पाणी वाटप लवाद जे आसा हे बैठक करताले आणि उदकाची वाटणी जी आसा ही परती जातली. म्हणजे आता जे उदक दिल्लेलें आसा त्याचो वापर आमी करता काय ना, तिनूय राज्यां करता काय ना ते पळोवनच फुडलो शार ठरतालो आणि तेका लागून ह्या विशयाचेर आयज पासून जर आमी तयारी करूंक ना जाल्यार येणाऱ्या 20 वर्सांत आमची बाजू जी आसा ही पुराय तरेन लंगडी जावन आमच्या गोंयचेर वर्तमान आणि भवितव्य जे आसा हेचे 3 तेरार जावंक शकता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि भक्ती पैपाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वेळसावचे थळावे रेल्वे डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पा आड परतून मुखार आयल्यात. ह्या कामाक लागून तांचो सदांचो मार्ग आडावला. आपतकालीन परिस्थितीत अँब्युलन्स आणि उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो तांचे मेरेन पावच्यो नात हो हुस्को तांणी उक्तायलो. आता सुमार 20 घरांनी वाहनां पावूंक शकनात अशें तांचें म्हणणें आसा. नव्या रेल्वे मार्गाक लागून सुमार 20 घरांनी वचपाचो एकूच मार्ग बंद जाला आणि कुटुंबां आपतकालीन परिस्थितीत अडकून पडल्यात अशें थंयच्या रहिवाशांचें म्हणणें आसा. थंय खूब जाणटे लोक रावतात. वैजकी मजत वा उजो पालोवपी दळ मेळपाक कळाव जावप हे खरेंच धोक्याचें थारू येता असो हुस्को थळाव्या लोकांक आसा. डबल ट्रॅकिंग प्रकल्प चालू उरचे पयलीं तांणी रेल्वे अधिकाऱ्यांक सुरक्षीत कायम स्वरुपी प्रवेश मार्ग बेगोबेग सुदारपाक सांगला. हांव म्हज्या गांव भाव डॉमिनिका बारा आहा हिंगा ताचें घर तेच्या मातशें मुखार तेजें घर आमी वयतले थिंगा. आतां आमकां कळून येयलां की ते RVNL कोणा आमचे विलेजा सांगता सिनियर सिटीजन्सा की एम्ब्युलन्स आनी फायर ब्रिगेडा एक्सेस दवरला म्हूण
म्हाका दिसना गोवा फायर ब्रिगेडा डिपार्टमेंटा और आमगे हेल्थ सर्विसा इतली बारीक हें आहा म्हूण तेंची व्हेकल वचपाक यो डॉमिनिक यो Who are they fully? Huh? Is there any space here for a human being to go live a motorcycle or even a car? He has a vehicle. Motor हा मरते बड़े. मैं हुई तो तू इका वही रे. आम्ही हे घरांतली आणि जायत वर्सांनी आम्ही येता वयता ना वॉज अ टीचर अशें कम एंड गो मॉर्निंग तेन्ना गाडी येत जाल्यार कितें करताली आमी धांवन येताली गाडयेर भिरांक ती आनी आतां हे 2 ट्रॅक येयले जाल्यार आमी कितें करून चलतली आनी दुसरें म्हणल्यार आमगे घर इतुले वायब्रेट जाता सगळे क्रॅक्स येयले भितर देवल्यान आनी न्यू हा तेकाय येयले ओल्ड आहा तेकाय बी येयले सो इफ आता एरबल्स घातले कितको त्रास जातलो हय ते जायते त्रास जाता आनी मोडो शकता न्हू. Now we know that the railways don't own this land because I know for a fact that my aunt and uncle they own this land right here which I'm standing right. So railways have not yet been able to even produce any sort of document or data. Now in spite of that and in spite of the matter being in the court in various courts, work is still going on. Now correct me if I'm wrong and I could be wrong here, but as far as I know, as per the Railway Health and Safety Board, when the 2 tracks are laid, there has to be enough space of the railways for any derailment, any accident, because the houses are right here in the vicinity. What happens if there's an accident here? Has that been taken into account? We do not know because now we are talking about double tracking. There will be more trains and much faster trains. Will that be taken into account of how they are going to manage if there's a major accident when there's no access at all to come here? Then what happens? We know that last year there was a fire and Mr. Sanjay Koilo lost his house and the fire brigade couldn't even manage to put off the fire because there was no way to come. And by the time it eventually reached, it was too late. आता एक्झिस्टिंग रेल्वे आहा त्याच्या सायडीन हे आता आनी डबल ट्रॅक जातले आनी तो एक्चुअली म्हाका रोड एक्सेस इतलोच आनी कांय एक्सेस ना म्हाका. आता सपोज कितें जालें मुगे मामी आहा अबाउट 75 years old भाव आहा तो सिकात होता सो आतां ते सीक पडले जाल्यार म्हाका तांकां व्हरपाक कांय वाट ना. आतां हे रेल्वे ते बलास्ट घातले तेमी आनी ते म्हाका सांगताय तुका आपूण बायक वचपाचो वे दोत म्हूण पूण ते इट्स अ लाय ते फोटींग सांगताय कित्याक म्हाका खबर आहा कितले रेल्वे एक ट्रॅक घालपाक कितलो स्ट्रेच जाता ते फातर ते आनी थिंगा चलोन वचपा पासून वाट उरपाना ते म्हाका एवरी टायम सांगताय तेंचे ऑफिसर्स येताय ते की बायक वचपाक तरी आसता म्हूण तुमकां पूण हांव तेंचे विश्वास दवरना कित्याक म्हाका खबर आहा. आतां फाल्यां मुगे सीक जालें कोण मामी सीक जाली भाव सीक जालो कितें जालें जाल्यार म्हाका व्हरोंक तांकां कांय वेय ना बायकूय ना आनी एम्बुलन्स तरी चड खबर कित्याक उच पेटलो फायर ब्रिगेड पासून येतली जाल्यार कांयच वाटू ना म्हाका. वेलसांव आसा आनी परत आमी पळयलेलें आसा कशें RVNL इज एक्टिंग लायक अ स्टेट बिटवीन द स्टेट. तांकां लॉ लागना कायदो लागना कांयच लागना. आतां सर्वे डिपार्टमेंटान 2003 लँड एसर्टेन करपाक लोकांक ओनर्सांक नोटिफिकेशन काडलेलें. आतां ह्या हितून नोटिफिकेशनान very clearly landowners have put their objection saying that the land belongs to them. They have the document. At the matter is going in a DSLR court. Jenna matter is still going on. Land जो right पे हा तो ascertain जावना. Land right कसो ascertain जाता गोंयान तुझे agreement for sale करचे पडटा, sale deed करचे पडटा, मागीर partition करचे पडटा, mutation करचे पडटा. There is several documentation required to claim an ownership or to have a land belonging to you in your name. आता रेल्वे कडेन कांय ना म्हणल्यार हांव येता चोर येता म्हाज्या घरान येता एक घर बांदता आनी एडमिनिस्ट्रेशन सायलंट. एडमिनिस्ट्रेशन पळयता एक्शन कांय ना हें चलना कितें. सो वॉट वी आर सेइंग इज वॉट इज रॉंग ते बंद करचे आनी लोकांचे एक्सेस तुमी ट्रेडिशनल एक्सेस ब्लॉक केला. रायट फंडामेंटल रायट हो बेसिक रायट टू एक्सेस इज अ फंडामेंटल रायट. सो वी आर आस्किंग द डिपार्टमेंट स्पेशली द कलेक्टर to take immediate action
and take action against the Surya construction. आणि हे पळय पोकलेन आणि ग्रेवल्स खंयच्यान हाडटा हेंचे लेबर लॉज हे पाडटा की ना हे सगळे वायलेशन आहा हेंचे. मग चोऱ्यांनी काम करता चोराक हिंगा प्रोटेक्शन मेळटा आणि जो पळय ओनर आहा तेका प्रोटेक्शन मेळना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, लिन्सी मेनेझीस आनी सानिका नागवेकर. रायच्या अवर लेडी ऑफ स्नो चर्चीत कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. चर्चीच्या फादरान पारंपारीक पद्दतीन भाताची कणसां कापून ती चर्चीत व्हेली. उपरांत शेकड्यांनी लोकांच्या हजेरेंत कणसाचे फेस्त मनयलें. राज्यांत चडशा वाठारांनी कणसाचे फेस्त मनयतात. दर वर्सा राया हो गांवांतलो पयलो गांव जंय भाताची कापणी पयली जाता. अवर लेडी ऑफ स्नोची परब वा कणसाचे फेस्त म्हळ्यार भाताची लागवड बरी जावपाक आशिर्वाद दिवपा खातीर हो सण मनयतात. गांवचे लोक दर वर्सा एकठांय येवन मीस करतात आनी बरी पिकावळ आनी कडदानाची गिरेस्तकाय मेळची म्हणून मागणें करतात. पळयात. नेवी सायबीण आमच्या आस्कारीन हाचे ही परब व्हडा उमेदीन आमी मनयता. आनी कितें भाशेन आतांच आमच्या गांवच्या पुतान बिशप आग्नेलो पिनेरो जो सिंधुदुर्ग डायसिसचो बिस्म साहेब येवन ही कणसां कातरल्यान एके भाशेन आमी ही सुरवात दिता ही पिकावळ जी आमच्या भावा भयणांनी जायत्या कोश्टा त्रासांनी केल्या ताका हे नेवी सायबिणीच्या सादारान बेंसावां फावो आसा. सो कितें भाशेन आमी सगळे हे यादनीक जे एकठांय जाल्ले आमचो फादर फादर जानवाऱ्यो फादर सावज म्हज्या नांवान सगळे जे यादनीक हाजीर आसले जावं SVD फादर्स जावं गांवचे पूत जावं आमचो फादर जोवीत जो कपेलो मानोराचो जावं जेजुईट आमचे सगळे यादनीक आमी तुमकां विश करता. रायकाच्या किर्गोस्कारांक जे हांगा आसात जे मिसाक येवन गेले जे परदेसान आसा सगळ्यांचो आमी उल्हास करता. नेवी सायबिणीचो आशिर्वाद आमचेर सगळ्यांचेर आमी मागता. हें म्हणटा आसतना जायते जाण भावुरल्या तांचेरूय देवाची कृपा आमी मागता. देव बरें करूं. हॅपी फिस्ट. गॉड ब्लेसेस ऑल. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सिकेरी एसटीन आंबोली SCचेर 2-0 अशें जैत मेळोवन उपांत्य फेरयेंत सुवात मेळयली. चिंचिणी इगर्जेच्या मैदानाचेर ही सर्त बरीच रंगली. या खर मॅचीत आंबोली SCक 2-0 अशा गोलांनी हारोवन सिकेरी SCन 27व्या ऑल गोवा अवर लेडी ऑफ मेर्सेस इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत आपली सुवात निश्चित केली. पहिल्या अर्धाच्या 28 मिनटाक पयलो गोल करून सिकेरीक अर्ध टायमाक आघाडी मेळ्ळी. जाल्यार दुसऱ्या अर्धात 40व्या मिनटाक बळिश्ट शॉट मारून 2-0 अशी आघाडी मेळोवन जैत जोडलें. पळयात काय रंगतदार डावपेच.
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. नैऋत्य मनसून गोंयांत सामान्य आसा आनी फाटल्या 24 वरांत राज्यभर पावस पडलो. फुडल्या 3 दिसांत कांय सुवातींनी उटंगराचो पावस आनी वादळी वारे व्हांवपाची शक्यताय हवामान विभागान दिल्या. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत पावस व्हड प्रमाणात पडलो. गोंयांत 11 ऑगस्ट मेरेन मध्यम पावस पडटलो असो अदमास आयएमडीन दिला. आयज कांय सुवातांनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान उटंगराचो पावस पडटलो आनी दोनूय जिल्ल्यांत 6 आनी 7 ऑगस्टाक उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास आसा. 8 ऑगस्ट उपरांत हवामानाची शिटकावणी मेळपाची शक्यताय ना. गोंया खातीर दर्यादेगे वयली वा उंचेल्या ल्हारांची शिटकावणी नासली तरी अरबी दर्यांत वचपी नुस्तेमारांक दर्याच्या कांय वाठारांनी वादळी वाऱ्याक लागून सादूर रावपाचो सल्लो दिला. बिरेस्तारचे तापमान 31 डिग्री ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. गोंयांत मध्यम पावस, 3 दीस उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. 6 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. वराक 50 किलोमीटर वेगान वारे. गोंयांत पावसाचो उणाव 31.2%. उत्तर गोंयांतली तूट 37.6%. दक्षिण गोंयाची तूट 25.4%. तापमान 31 डिग्री ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती. दमट हवामान. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करत आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.